नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. स्वप्नील अस्नोडकार प्रकरणाची बीसीसीआयन घेतली गंभीर दखल. खेळगड्यांक ड्रेसिंग रूमात मोबायल वापरपाक घाली बंदी. सगळ्या राज्यांच्या क्रिकेट संघटनांक धाडली चीट. राष्ट्रवादी सोडटलो, नुवेच्यान रावतलो. 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतलो, मिकीची गर्जना. राष्ट्रवादीची गोय प्रभारी भारती चव्हाणाचेर काढलो फोग. काँग्रेस राष्ट्रवादीची समारा युतीचेर चर्चा. इफ्फीच्या समारोपाक येतलो टॉलिवूडांतलो स्टार सूर्या. उक्तावणाक बॉलिवूडाचो शाहरुख खान. 7 वर्सांत इफ्फी खातीर मुळाव्यो सुविधा जावंक ना जाय उब्यो. संचालक शंकर मोहनान खासा मुलाखतीत उक्तायली खंत. जुवारी पुलाच्या प्रकरणात येरादारी पुलिसांचो कारभार हाडलो उक्ताडार. वर्सभर जालो चलना इंटरसेप्टर. पुलीस म्हणटात पीडब्ल्यूडीन जुवारी पुलाचेर थारायल्ले स्पीड लिमीट चालीक लावप ना शक्य. म्हादय अभयारण्यातल्या लोकांक जमनीचो मालकी हक्क दिलो ना जाल्यार म्हादय अभयारण्याची शीम दिवचे ना आखूंक. थळाव्या लोकांची शिटकावणी. पीपल ऑफ सत्तरी संघटनेन दिली शिटकावणी. आता खबर विस्तारान. स्वप्नील अस्नोडकार प्रकरणाची दखल घेऊन बीसीसीआयन खेळगड्यांक ड्रेसिंग रूमात मोबायल वापरपाक बंदी घाल्या. मंडळाचो सचिव संजय जगदाळेन शुक्रारा सगळ्या राज्य क्रिकेट संघटनांक ही चीट धाडल्या. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मळार क्रिकेटर ही बंधनां पाळटात. थळाव्या खेळगड्यांक तांची संवय जावची आनी मॅच फिक्सिंगा सारकेली प्रकरणां घडपाक वाव उरचो न्हय म्हणून बीसीसीआयन हे पावल उखल्लां. फाटल्या आयतारा महाराष्ट्रा वांगडा जाल्ले रणजी मॅचीचे दुसरे इनिंगेंत स्वप्नील अस्नोडकारान मॅच डिक्लेअर करपाचो स्वता एकल्यानूच निर्णय घेवन सगळ्यांक धक्को दिल्लो. ताच्या ह्या निर्णयाक लागून बरेच कुफसांव जाला. बीसीसीआय हे विशयाचेर रिस्क घेवपाक तयार ना. जीसीएन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी चालू केल्या. हे फाटभुंयेर बीसीसीआयनय उपाय म्हणून मोठे पावल उखल्ला. खेळगड्यांक ड्रेसिंग रूमात मोबायल वापरूंक मेळचो ना. क्रिकेट मंडळान सगळ्या राज्यांच्या क्रिकेट मंडळाक ही चीट धाडल्या. हे विशीं प्रुडंट बीसीसीआयचो ऑपरेशन मुखेली रत्नाकर शेट्टी कडेन फोनावेल्यान उलयले. शेट्टीन ही गजाल खरी म्हणपाचें सांगलां. शेट्टी म्हणटा, हय हें खरें आसा. खेळगड्यांक ड्रेसिंग रूमात मोबायल वापराक बंदी घालची अशी चीट आमी सगळ्या क्रिकेट संघटनांक धाडल्या. चिटेंत बरयलां तें अशें. मॅची वेळार खेळगड्यांक आनी पंगडांतले हेर कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांक मोबायल वापरपाक दिवचो न्ही. खेळगडे ड्रेसिंग रूमात येवपाच्या पयलीं तांचे मोबायल घेवन एकठांय करप आनी खेळ सोंपल्या उपरांत तांकां मोबायल परत दिवपाची जबाबदारी पंगडाच्या वेवस्थापकाची आसतली. फक्त पंगडाचो वेवस्थापक मॅच चालू आसतना ऑफिशियल कामा खातीर मोबायल वापरपाक शकता. बीसीसीआयचो हो निर्णय फक्त स्वप्निलाच्या केशीवेल्यान घेतला अशें न्ही. कांय दिसां फाटीं जाल्ल्या 19 वर्सां सकयल्ल्या विनू मकड ट्रॉफीत भारताचो आदलो बॉलर आनी आयसीसीआयचो मॅच रेफ्री जवगल श्रीनाथानय हो विशय काडिल्लो. फक्त खेळगडेच न्ही जाल्यार पंगडाच्या हेर अधिकाऱ्यांनी मोबायल वापरपाक बंदी घालची अशें श्रीनाथान म्हणिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आपूण राष्ट्रवादी सोडटलो आनी नुवेच्यान वेंचणुकेक उबो रावतलो. त्या शिवाय 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतलो अशी गर्जना राष्ट्रवादीचो बाणावलेचो आमदार मिकी पाशेकोन केल्या. राष्ट्रवादीची गोय प्रभारी भारती चव्हाणाचेर मिकीन फोग काडलो. राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या वळेरेंत मिकीचें नांव ना अशें तिणें म्हणिल्लें. इतले मजगतीं काँग्रेसीन सोमारासावन पदयात्रेची तयारी केल्या. त्याच दिसा काँग्रेस राष्ट्रवादी मदीं युतीचेर चर्चेचो दुसरो पावंडो जावपाचो आसा. राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी मिकी पाशेको मदीं बरेंच पेटलां. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन गोंयच्या उमेदवारांची जी यादी तयार केल्या तातूंत मिकीचें नांव ना अशें गोंय प्रभारी भारती चव्हाणान जाहीर केल्लें.
मिकी आपणालो वेगळो पक्ष काडपाक सोदता हें राष्ट्रवादी काँग्रेसीक खबर आसा. 40 मतदारसंघात आपल्या पक्षाचे उमेदवार आसतले अशें मिकी म्हणटा. I will contest on my own party ticket as and when I form, and I will certainly contest in Nuvem. This is my specific. People been misguided that I am going to Kortali, I am going to go Benauli. I have candidate in Benauli also, my own candidate. I have candidate in Kortali also. I will contest in Nuvem. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन वेंचणूक प्रचाराक ह्या आदींच सुरवात केल्या. ते गोंयभर बसकां घेत आसात. शनिवारा म्हापशां युवा मेळावो जालो. ह्या मेळाव्याक युवक काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार झा आयिल्लो. 50% सुवाती तरणाट्यांक दिवच्यो अशी मागणी युवक काँग्रेस करपाची आसा. राष्ट्रवादीक उण्यांत उण्यो 12 सुवाती मेळटल्यो असो तांचो अदमास आसा. और युवा नेतृत्व को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने की उनकी दृष्टि रही है, पवार साहब की दृष्टि रही है. राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का तनवीर खतीब और जो इनकी टीम है, सभी साथी मिलकर के इस बात को तय करेंगे और तय करके प्रदेश नेतृत्व से डिस्कशन करके जो सुयोग्य और जो मजबूत उम्मीदवार होंगे उनके लिए हम लोग बहुत मजबूती के साथ मांग ही नहीं रखेंगे, उनको मौका भी देंगे. इतल्या मजगती सोमाराच्यान काँग्रेसीची गोवा मुक्ती लोकसमृद्धी यात्रा सुरू जाता. ह्या पदयात्रेंत काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार, अखिल भारतीय काँग्रेसीचे सचिव सुधाकर रेड्डी, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार आनी हेर फुडारी वांटो घेतले. गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवा निमतान ही यात्रा काडटात अशें काँग्रेस म्हणटा. मात भाजपा फुडारी LK अडवाणीच्या यात्रेक लागून काँग्रेस ही यात्रा काडटा अशें राजकीय निरीक्षकांचें म्हणणें आसा. युती विशींची फुडली उलोवणी सोमारा जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक टॉलिवूडांतलो स्टार सूर्या मुखेल सोयरो आसतलो, जाल्यार उक्तावणा खातीर बॉलिवूडाचो शाहरुख खान येतलो हें निश्चित जालां. इफ्फीचो संचालक शंकर मोहनान प्रुडंटाक हें सांगलां. फाटल्या 7 वर्सांत इफ्फी खातीर मुळाव्यो सुविधा जाय तश्यो उब्यो जावंक ना म्हणून ताणें खंत उक्तायल्या. गोंयचो इफ्फी हो आपूण चित्रपट महोत्सवाचो उत्तरेंतलो मक्का करतलो अशें शंकर मोहन म्हणटा. तो आमच्या सप्तकी हेडनात उलयतालो. But I am of the personal view that IFFI should be definitely global. It should definitely have an international standing at par with any international film festival in the world. Where are we lacking right now? I feel if we can get the kind of infrastructure that we are looking at, you know, in the next few years, if we can get it, Goa will be the mecca of the East in terms of film festival. So Shah Rukh has confirmed to. He will be the chief guest. And what about the concluding ceremony? The Tamil actor Surya is going to be. Surya is the will be there for the conclusion. Is this an attempt to pacify and balance Bollywood and Tollywood? So we need to take a pan-India view. We can't be focusing on one particular industry. So we need to see it in a very holistic manner. We are looking at the Indian film industry. So if that means that you have to take everybody with you, so be it. And I said earlier, I hope and wish that the festival, the International Film Festival of India, is seen as the mecca of the East, so far as film lovers and film professionals are concerned. And they find this venue to be, one of the best places where they can come, visit, see people, meet people, do networking and watch some of the most brilliant films. Bureau Report, Prudent Media. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.